म्हाका 5 वर्सां पयले ताणें 15 लाख दिलेले, 15 लाख कॅश दिलेले. आनी आमी भायर हाडले मागीर गेल्या उपरांत ते पयशे इंट्रस्ट भारी करचे पडटा एट द रेट ऑफ 15%. आनी आमी ऑन द रेकॉर्ड म्हाका मॅसेजी सगळी आहा. आनीक ते 15 लाख हांवें म्हाज्या फ्रेंडाक धाडले, मॅथ्यू केंटकी ओनर आहा तो, आनी ताका परत दिले. कांय तेंपान तेणें म्हाका त्या पयशांचो इंट्रस्ट म्हणून मागलो, 13 लाख मागले. हांवें ताका ते 15 लाखाचे 13 लाख दिले. नानोट्या लाखान हाडून प्लस 13 लाख दिले, प्लस 13 लाख दिले. ओके ओके. ते 13 लाख दिले नंतर मागीर परत तेणें म्हाका परत 2002 तेणें म्हाका 10 लाख मागले आनी हांवें ताका 10 लाख दिले. आनी दॅट इज ऑन रेकॉर्ड. तेणें हांवें सांगलां तितलें तेणें वय म्हटलां. ओके. 10 लाख म्हाज्या ऑफिसान दिले. म्हणजे इंट्रस्टूच म्हणून सांगता कित्याक तो काळ आहलो इलेक्शनाचो. आनी हांव जाणा ती वस्तरी कशी ती बेमान वस्तरी कितें उलोवपाचें, खंयी कितें उलोवपाचें. सो तेणें म्हाका 10 लाख मागले, 10 लाख दिले. त्या नंतर तेणें आनीक पावटी म्हाका 4.5 लाख मागले, 4.5 लाख उरले दिले. ते जाल्यार कोलवा आनी बेतलबाती रोडाचेर म्हाका मेवले हांगासर थिंगा मेवता म्हणून थंयसर आमची फील गोवा बस आसा थंयसर फुडल्यान हांवें ताका 4.5 लाख दिले. तेणें मान्य केल्या. परत तेणें म्हाका 3 पावटी पयशे आयले. एक पावट 4.5 लाख, 2.5 लाख आनी 2 पावटी 1.5 लाख. ते म्हणटा आपल्याक उगड आसा बरें आहा. आतां तेणें एलिगेशन केलां म्हाका हेजेर दाखयता आपले 2,000 धाडले, 3,000 धाडले, 4,000 धाडले, म्हाका जीपे केले म्हणून. आतां हांगासर आमी लाखांची खबर उलयता की 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 धाडले म्हाका. चल 5 पावटी धाडले, 10 पावटी धाडले. तुवें व्हेरीफाय करपाक जाय कित्याक धाडलेले ते म्हाका. हिंगा लाखांची खबर सुमार 80 लाख सुमार जाले. त्या हिसाब ताका दिला तो पयशे हांवें. आतां हे पयशे ताका हांवें दिले. फाटीं मॅसेज धाडली म्हाका तेणें, म्हाका तुवें पयशे दिवपाक जाय म्हणून. हांवें म्हणलें कितले पयशे दिवपाचे आहा. बसया म्हाका मॅसेज आहा वॉट्सॅपाचेर, बसया लेट्स सिट अक्रॉस द टेबल, रिकन्सिल करुया. तुका एमावंट तुका हांवें घेतला, तुका दिलाच कितलो तो. आपल्याक तुजें तोंड पळोवपाक नाका म्हटलें आनी काबार केलें. आनीक मागीर आपल्याक म्हणूंक लागले इतले तितले पयशे दिवपाक जाय. 13 आंकडो दिला, 13, 18 आनी 48. हांवें म्हणलो हो आंकडो धाडला तो कसलो तुवें, तुका खबर नाका म्हणटा. हांवें म्हणलें तूं म्हाका सांग, तुवें म्हाका म्हणलें केन्ना पयशे दिल्या, 20 लाख दिल्या ना, दिवं ना. हेच 15 तारखेर कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर व्हिडिओ रेकॉर्डिंगाचेर रेकॉर्ड केले. आनी 2 जाण विटनेस आहा, एकलो सुदान डिकोस्ट आहा, एकलो मॅथ्यू डिनीस केंटकीचो ओनर. सो तेणें मान्य घेतल्या आपणे पयशे दिले गेल्या म्हणून. हांवें ते कडेन विचारलें तुवें म्हाका पयशे कितल्या दिल्या ते म्हाका आतां नाका सांग, हांव दिता. तूं म्हाका सांग तुवें म्हाका पयशे कितल्या दिल्या ते म्हाका सांग, हांव तुका जबाबदारी घेता तुका परत दिवपाक. सांगलें तेणी? हांवें सांगलें. ना तेणी तुका ते म्हणटा तुका खबर ना. हांवें म्हणलें म्हाका ना, तूं सांग न्हू म्हाका. म्हाज्या घरा कडेन दिल्या, तुज्या घरा कडेन दिल्या, ऑफिसान दिल्या, सांग. ते म्हणून तुका खबर आहा. म्हाका म्हणलें खबर ना देखून तुका विचारता. ह्या नंतर पुलिसान ताका विचारलें तुवें ताका कशे पयशे दिल्या. आपल्या म्हणून ट्रान्सफर केल्या. ट्रान्सफर कोणाच्या अकाउंटाची केल्या, तेजी बायलेन मागल्या म्हणून लागले, हांवें मागलेले आनी ताका दिले पयशे. ऑफिशियल दिल्या पळय, हाड रिसीट हाडून दाखय. तुका हे आसलेले ट्रान्सफर केले ते हाड, कॉपी हाड. आपण कोर्टान दितले म्हणला, तूं कॉपी हाड न्हू. आतां तुजेर एक्स्ट्रॉशन केस आहा. तूं म्हणटा आपण आपल्याचे पयशे मागता जाल्यार जस्टिफाय जावपाक जाय पुलीस स्टेशनाचेर न्हू. मॅटर कोर्टान पावूंक ना, तूं आपण कोर्टान दिता म्हणटा तर. ताका म्हयनोभर टायम दिलो पुलिसीन. हांवें हो टायम वयता म्हणून हांवें 12 तारखेर कंप्लेन केलेली, 2 केली 12 तारखेर. 15 तारखेर तेणें म्हाका एटॅक केलो. हय सांग तूं. 15 तारखेर तेणें म्हाका एटॅक केलो आनी 15 तारखेर तेणें एटॅक केल्या उपरांत हांवें परत कंप्लेन केली आनी कांय एक्शन जावंक ना म्हणून म्हाका खबर ना. PIन ताका टायम दिलो, तूं हाड आनी हे डॉक्युमेंट दी हांगासर क्लेरिफाय करुया म्हणून ताका 2दा नोटीस सर्व केलें. आनी दोनीदा हेणें ताका रिप्लाय केल्या, बरोवन रिप्लाय केल्या. आपणे ताका आपल्या कडेन ते कडेन
नोटीस बरोवन दिलो ताका सांगलें तुका मनी लॉन्ड्रिंग करपाक तुका कितें आहा परमिशन आहा तूं खंय कितले इंट्रस्टान दिता पयशे आनी ह्यो सगल्यो तेका बातमी येताल्यो तेणें सांगलें ना 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 पूण पयशे दिल्या पळय ट्रान्सफर केल्या पळय तेज्या नांवाचेर आनी तेजे बायलेच्या नांवाचेर तेणें सांगलें हे डॉक्युमेंट हाड म्हणून आतां हे डॉक्युमेंट हाड म्हटल्यार हे डॉक्युमेंट हाडिना म्हणून एक म्हयन्या उपरांत कोलवाच्या पीआयन ताका नोटीस केलो अंडर सेक्शन 41A हे नोटीस कितें म्हणटा तुवें तरी पयशे दिल्या तुका कितें एविडन्स आहा ते हाड आनी आमकां प्रोड्यूस कर पण ते कितें म्हणटा आपल्या कडेन एविडन्स आहा म्हणटा तुवें पयशे घेतला ते म्हणटा आपण ट्रान्सफर केला म्हणटा नोटीस केलो सर्व केलो आनी तो नोटीस सर्व केलो आनी ताका सांगलें ह्या नोटिसाचेर तूं येयना तर आमकां तुका आहा थंयसर अरेस्ट करचें पडटलें सो ते काल येयले पुलीस स्टेशनाचेर आनी पुलिसीन त्या कडेन विचारलें ते तेन्ना म्हणून आपण दिना आपल्या कडेन एविडन्स दिना म्हणटच काय कितें करतले पुलिसान आपलें काम केलां पूण म्हाका कालचो जो व्हिडिओ व्हायरल केला तेणें की आपल्याक पयशे दिला म्हणून खंय सांगूना पूण तेणें म्हजो व्हॉयस रेकॉर्ड केला जो 5 तारखेच्या जुलयाच्या 5 तारखेचो पयलो आनी हांवें ताका सांगला दिता म्हणून पयशे 13 लाख सांगता तूं 13 लाख दिता म्हणून आनी हांवें म्हज्या भुरग्याचेर सोपूत घेतला तुमी आयकोंक जाता तो म्हज्या भुरग्याचेर सोपूत घेतला आनी सोपूत म्हाजें पाळला आनी सोपूत घेतला म्हणून पाळला आनी ताका 13 लाख हांवें म्हज्या बायलेच्या अकाउंटान ट्रान्सफर केल्या 13 लाख ते तुडे एविडन्स आहा म्हाका आयज एविडन्स आहा म्हाका पळय वो तुवें ट्रान्सफर केला ट्रान्सफर केला पळय 13 लाख धाडले ते एक पाट 3 लाख धाडले आनी एक पाट 10 लाख धाडले टोटल 13 लाख आनी ते म्हाका आतां आनी 18 लाख आनी 48 लॅक्स मागता ते कसले मागता तुजे कडेन हांव नाका न्हू ते मागता म्हणून ते सांगना 48 आनी 13 म्हणटा 31 लॅक्साची ताणें चॅक डेपॉझिट केली 48 लॅक्स मागोंक ना तर तुवें चॅक डेपॉझिट कितें मिस्टेक जाली तुवें तो एमावंट घालूंक ना डेपॉझिट करतना सो हांवें एक्स्ट्रॉशन न्हू नाल्यार कितें म्हणल्यार तुजेर एक्स्ट्रॉशन केला केला न्हू आनी हें चलतोच आहा हे थ्रेट दिवप सगळे पावटी थ्रेट दिवप आय एम ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड आतां इलेक्शन आयली हिंगा मॅसेज आहा पळय आपण तुका इलेक्शनाक मिटींग करूंक दिवचें ना आपण व्हिडिओ व्हायरल करतले असले थ्रेट आहा म्हाका असले थ्रेट आहा जे तुका एब्यूज केला तुजे भुरग्या बरोबर तुजे बायली बरोबर धरून तुका लँग्वेजीन पळय जाल्यार तेजे खातीर तूं आनी कंप्लेंट घालतलो तेजी हांवें कंप्लेंट ऑलरेडी दिलेली आहा रेकॉर्डिंग दिलेलें आहा पेन ड्रायव्हर कश्यो दिसवाडीच्यो गाडयो मारता ते आनी हे पळय म्हाका पळय ह्यो सगल्यो पळय चेक दिले पळय हाय ओके आनी तेणें म्हाका दिसवाडीच्यो गाडयो मारलेल्यो ते सगळे रेकॉर्ड आहा पळय रेकॉर्ड पळय सगळे मॅसेज आहा तेजे फोनाचेर हो फोन तेजो फोन नंबर पळय इतलेंच ना आनी भरपूर खूब आहा पळय कशे ते पयशे मागता ते सगळें आहा रेकॉर्डाचेर आहा मॅसेज आहा सो म्हाका हांव तर तेका पयशे घेतल्या ते पयशे ताका दिल्या पूण आतां पयशे इतले घेवन पासून अशें ब्लॅकमेल करता आनी व्हिडिओ व्हायरल करता तूं 12 तारखेसून आमी आयज जुलयाचे 12 तारखेसून आयज आमी ऑगस्टाची 30 तारीख जाली एक कंप्लेन ना 4 कंप्लेनी आहा पुलिसांनी ताका टायम दिलो दाखय तुका कितें आहा तुमी ताका पयशे दिले आनी कोणाचेर कंप्लेंट केला तुवें आनी तो क्लायंट म्हणून आहा तेज्या सांगात म्हाका ऑफसाक केला तो तेजेरूय ताका घातला पूण म्हाकाच न्हू हे भाशेन त्या पुलीस स्टेशनाचेर आनीक 2-3 जाणांचे आरोप आहा अशे पयशे घेतलेले आहा ताका अथॉरिटी आसा मनी लँडिंग करपा खातीर ना ताका पुलीस मागले तुका ऑथॉरिटी आहा काय म्हणून ते ना म्हणटा तेकडे ह्यो गोश्टी सगळे मागले पुलिसांनी ते ना म्हणटा आपणे बरे भाशेन दिल्या म्हणटा बरे भाशेन कशें दिल्या ट्रान्सफर केले वय ते पागार तांकां म्हाज्या गाड्या घातले म्हणटा आवयचे भांगार आहले ते म्हणटा आपले भांगार खंय गाड्यान धरून म्हाका पयशे दिल्या म्हणटा तूं कोण म्हाजे सोयरे हा म्हजी बापूय भयण म्हजी भयण इतले करपाक तूं म्हाका सांग तेणें आतां अशे 10 जाणांक पयशे दिलेले आहा
पोत हितून येयले पुलीस स्टेशन येयले मागीर आपल्याकडे पळय चॅको आहा म्हणून तूं मान्य करता तुवें 10 जाणांक अशे पयशे दिलेले आहा मार्केटान पयशे दिलेले आहा आनी तुवें चॅक कलेक्ट केलेले आहा. एक्झाम्पल दिता तुका हो विश्रम घराड म्हणटा तेका 2 चॅक घेतलेले 1 करोड 50 लाखाची आणि 1 करोड 20 लाखाची चॅकां घेतलेली आहा तेणे तेकडच्यान तेजी प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केलेली आहा तेणे तेजो पार्टनर भोवता तेज्या नांवाचेर पिडोलान ते कडेन 28 लाख विड्रॉ केला तोय मॅटर येता तेजे घराड्याच्या बायलेन कंप्लेन केलेली आहा. तुजो डिमांड कितें आसा आतां? म्हाजी डिमांड आहा हे आयज म्हाकाच जालेले आहा दुसऱ्याकूय जालेले आहा. म्हाजो डिमांड आहा हे एक्सटॉर्शन केलेले म्हाका एक्सटॉर्ट केला म्हाका 13 लाख घातल्या तेणे 13 लाख कसले दिले ते दाखोवचे न्हू म्हाका केन्ना दिले ते सदांच पयशे 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 म्हणजे म्हाका दर एक पावट पयशे म्हाका आनी ते एग्री जाला हांवें पयशे दिल्या तेका कॅमेराचेर रेकॉर्ड जालेले आहा कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर विटनेस आहा तेज्या फुडल्यान पूण तेणे म्हाका दिल्या म्हणून हुंय दाखोवना सांगना फकत दिल्या म्हणटा कॅश दिल्या म्हणून लागले जाता ते कर म्हणून PI फुडल्यान मागीर म्हणून आपण बँकांतल्यान ट्रान्सफर केला तेका प्रोड्यूस करून बँकांतल्यान तर म्हाका ट्रान्सफर केला तेणे तर म्हाका बँकांतल्यान ट्रान्सफर केल्या हांव तेजे पयशे दिता न्हू ते म्हणटा की आपूण तुका पयशे दिला आनी आतां तूं म्हाजे सगळे पयशे खावंक उठला म्हणून पण तेणे पयशे दाखोवप हांवें तेका पयशे दिले ते रेकॉर्डाचे तेणे म्हाका पयशे दिले पोचोवपाक पळयता म्हणून तूं सगळे पयशे पोचोवपाक पळयता तूं आपले पूण पयशे तोंडाक सांगप कितें आहा तर कितें तेणे बुरोवन दिला न्हू कोलवा पुलीस स्टेशन दिलेले आहा न्हू बुरोवन आमी ट्रान्सफर केल्या म्हणून जाल्यार ट्रान्सफर केल्या तुमकां हांवें हांगासर रेकॉर्ड दाखयला हांवें ट्रान्सफर केल्या त्यो चॅको कशे दिल्या त्यो तेणे कशे मॅसेजी धाडल्या त्यो 48, 13, 18 तेणे तुमकां जर तेणे सांगला तेणे म्हाका पयशे दिल्या म्हणून तुमी हे भाशेन रेकॉर्ड मागा मरे तुमी रेकॉर्ड मागा मरे आनी तुमी म्हाका सांगा मरे हे पळय तेका रेकॉर्ड आहा म्हणून RTGS केला म्हणून कितें 30 कितले 31 लॅक्स 18 लॅक्स 13 लॅक्स जाल्या म्हणून दाखोवन दी आनी ह्या पयशांचो तेणे हिसाबूय दाखोवन दी खंयसर पयशे हाडटा ते आनी तरी तेणे सांगता तर म्हाका इतले पयशे दिले म्हणून कॅश ते कॅश दिले ते दाखोवन दी हिसाबाचेर येवन दी न्हू. सर तुम्ही म्हटले 15 लॅक्स घेतले कितके रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% 15% इंटरेस्ट खूप झालो न्हू दिले न्हू तेका ते दिले पण तेका ते दिले आनी ते एडमीट जाता ते धाडले म्हाज्या फ्रेंडा कडून दिवन धाडले आनी मागीर 13 लाख म्हाज्या हातीन दिले. मान्य करता तेणी ते मॅथ्यून रेकॉर्डाचेर आहा ना पयशे घेतलेले ते मान्य करता आपूण घेतले म्हणून 13 लाख हय हय पुलिसी फुडल्यान मान्य केला तेणे. सर म्हाजो लास्ट क्वेश्चन आसा तुमी ते 15 लॅक्स त्या टायमार घेतले रिजन कितें म्हणून म्हाका पळय रिजन काय म्हाका पयशांची गरज आहा म्हाजे अकाउंट सीज केलेले आहा 15 वर्सां जालीं म्हाका दुसरे कामां आसता हांव म्हज्या कामांनी भायर वयता म्हाका म्हजे इन्कम टॅक्स इन्कम टॅक्स आहा ते भरता म्हाज्या EDCचे लोन आहलो हांवें EDCचो लोन फारीक केलो